आयज दुख्खाची गजाल आसा. 6th डेथ इन बिट्स पिलानी कॉलेज. आतां हो सोयो पळय भुरगो आयज लेस दॅन 1 year भायर पडला. आतां ही डिपार्टमेंट, ही एडमिनिस्ट्रेशन, हो गव्हर्मेंट इतलो इनसेन्सिटीव कसो? I have categorically written to the collector, to the home minister and to the police to investigate the reason. आता सरकारान कलेक्टराक इन्क्वायरी कर म्हणून सांगलेले. Where is that report reached? Why that report is still not released? Is there any some pressure? Oh, आता 6th death is for fall is a foul play. I am sure this kid also is died because of overdose. आता ड्रग्स थिंगा ओपनली मेवता, सगळे इलिगल सोरो मेवता, सगळे इलिगल काम थिंगा चलता बिट्स बिलानीन. पूण सरकार आयज कांय एक्शन घेयना. कित्याक घेयना? इवन मुनीस मोरोनी कांय एक्शन घेवप न्हू. बट दिस डू द होम मिनिस्टर इवन हॅव द रायट टू कंटिन्यू एज अ होम मिनिस्टर? और द कलेक्टर हू इज टेकिंग दिस इन्क्वायरी खंय आसा? कलेक्टर न्हिदोन आसा, पुलीस न्हिदोन आसा, कलेक्टर न्हिदोन आसा. कित्याक एक्शन घेयना? सो आय एम डिमांडिंग फ्रॉम द होम मिनिस्टर and from the CM to immediately take action. 6 people have died. फाल्यां तुजो चोडू आसपाक शकता, नाल्यार आनी कोणाचो चोलो चोडू आसपाक शकता. You have to act now before it is too late. Already it's too late. You have killed 6 people. You are responsible for the death of 6 people in BITS Pilani. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोच मरे टायर झाल्या मरे. मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.